हॅलो एव्हरीवन, हांव टीचर स्नेहल. हांव कोंकणी आनी हिंदी हो विशय स्कुलांत शिकयता. परीक्षा लागीं पावली म्हणटकच तुमकां टेन्शन आयलाच आसतलें, पूण टेन्शन घेवपाची गरज ना. हो चॅनल हांवें खासा तुमचेच खातीर तयार केल्लो आसा. ह्या चॅनलाचेर हांव पाठ, कविता, रचना, व्याकरण हांचेर आदारिल्ले व्हिडिओज अपलोड करतलें. तशेंच कांय विशय घेवन तांचेर रिव्हिजन करपी व्हिडिओ अपलोड करतलें. त्या खातीर तुमकां हे व्हिडिओज पळोवपाक जाय. आवडले जाल्यार लायक करात, आपल्या फ्रेंडा वांगडा शेअर करात आनी सबस्क्राईब करपाक विसरनाकात, कारण सबस्क्राईब करप फुकट आसा. तर आयचो महत्वाचो विशय आसा अव्यय काढून एक विधान करात. प्रश्नपत्रिकेत तुमकां एका गुणा खातीर असो प्रश्न येता. अव्यय काढून एक विधान करात. एक गुण. जोड अव्यय कसो वळखप हाचेर हांवें वेगळो व्हिडिओ केल्लो आसा. ताचे लिंक हांवें व्हिडिओच्या एंडाक दिल्लें आसा. आज आमी हो जोड अव्यय वाक्यांतलो काढून एक वाक्य कशें करप हें शिकतलीं. चलात तर सुरू करूया. देखीक कविता कोंकणी पिरियड खूब आवडटालो. देखून ते त्या पिरियडाक खूश आसताले. हातून देखून हे जोड अव्यय आसा. ते काढून आमकां एक विधान वा एक वाक्य करपाक जाय. तर हे जोड अव्यय काढले म्हणटकच वाक्य अशें जातलें. कविता कोंकणी पिरियड खूब आवडटालो. ते त्या पिरियडाक खूश आसताले. हांगा आमी जोड अव्यय काढला खरो, पूण ते एक वाक्य जावंक ना. अशे तरेन हें वाक्य चुकीचें जालें. तर आतां कितें करप? हे जे जोड अव्यय आसा ताच्या फुडल्या शब्दाच्या अखेरेक न हे अक्षर लावन उतर घडवप आनी वाक्य पुराय करप. देखीक कविता कोंकणी पिरियड खूब आवडिल्ल्यान ते त्या पिरियडाक खूश आसताले. हांव तुजे वांगडा वचूंक ना देखून सगळो गोंधळ जालो. हांव तुजे वांगडा वचूंक नाशिल्ल्यान सगळो गोंधळ जालो. केन्ना केन्ना न हे अक्षर लावपाक मेळचे ना. तेन्ना कितें करप? तर तेन्ना आमी जोड अव्ययाच्या फुडल्या शब्दाच्या अखेरेक कच हे शब्द लावन उतर घडोवन वाक्य पुराय करप. देखीक आवयन उलो मारतकच भुरगीं धांवत घरान आयलीं. दोंगरा वयल्यान सकयल पळयता तेन्ना म्हाका भंय दिसता. दोंगरा वयल्यान सकयल पळयतकच म्हाका भंय दिसता. केन्ना केन्ना आमी वाक्य घडोवपा खातीर फुडें ह्या शब्दाचो उपयोग लेगीत करपाक शकतात. देखीक सोर्त फुटली हें आयकलें आनी शाणू नाचूंक लागलो. सोर्त फुटली हें आयकना फुडें शाणू नाचूंक लागलो. फुडें पळोवया. गोंयकारांनी बंड केलो पूण पुर्तुगेज गेले नात. ह्या वाक्यांत न कच फुडें लावन लेगीत एक विधान घडना. तर तेन्ना कितें करप? तर तेन्ना न्हूय ह्या उतराचो वापर करप. देखीक गोंयकारांनी बंड करूनय पुर्तुगेज गेले नात. गोमिशान कोंकणी भाशेचें व्याकरण बरयलें पूण तें छापून येवंक ना. गोमिशान कोंकणी भाशेचें व्याकरण बरोवनूय तें छापून येवंक ना. तर हांगा आमी न्हूय ह्या उतराचो वापर केल्लो आसा. तर अशे तरेन आमी न, कच, फुडें, न्हूय ह्या शब्दांचो वापर करून एक विधान करपाक शकतात. आतां आमी कांय देखी घेवया. तो थंय वतलो आनी बसतलो. जाप आसा तो थंय वचून बसतलो. एकठांय जियेले हे पासत बऱ्याक पावले. एकठांय जियेल्ल्यान बऱ्याक पावले. आज हांव वेळान उठलो म्हण म्हाका कळाव जालो. आज हांव वेळान उठिल्ल्यान म्हाका कळाव जालो. 2 म्हयन्या उपरांत पाडूक घटमूट जालें आनी बरें चलूंक लागलें.
2 म्हयन्या उपरांत पाडू घटमूट जावन बरें चलूंक लागलें. बापूय बरो ना म्हणपाचें सुभाषबाबूक कळ्ळें आनी ते परत कलकत्त्याक आयले. बापूय बरो ना म्हणपाचें सुभाषबाबूक कळटकच ते परत कलकत्त्याक आयले. ते आयकलें तेन्ना रमिताचे दोळे भरून आयले. ते आयकना फुडें रमिताचे दोळे भरून आयले. आशा करता की आयचो हो म्हत्वाचो विशय तुमकां बरे तरेन समजला आसतलो. तुमकां जर ह्या विशया विशीं कितेंय डिफिकल्टी आसत जाल्यार म्हाका कमेंट बॉक्सान जरूर कळयात. फुडले फावट आमी अव्यय घालून 2 विधानां वा वाक्यां कशीं करप तें पळयतलीं. तोपर्यंत देव बरें करूं.